बुधवारा काणकोणा पोळ्या दर्यावेळेर 25 फूट लांब मेल्लो देव मासो मेळ्ळो। खंय सावन तरी तो व्हांवन आयला, ताचे 2 कुडके जाल्यात। सकाळी थंयच्यान एकल्यान तो देव मासो ल्हारांच्या नेटार दर्यावेळेर येतना पळयलो। तो दर्यावेळेर पावलो तसो ते वाठारांत वास मारपाक लागलो। दर्यांत ऑयल स्पिल आनी बोटींच्या येरादारीचे प्रदूषण देव माशांच्या जीवार येता म्हूण लोक उलयतात। हांगा सकाळ फुडें 7 सुमार हो देव मासो भायर वेळेर दर्या आमकां दिश्टी पडलो, बरो भायर हाडलो। त्या शिवाय मागीर तो आमच्या ल्हारांचेर हें जातालो, तरंगतालो। मागीर एक अर्दवरान सुमार तो वेळेर येवन लागलो आनी आमची मागणी आसा, आमचे 2 पीस जाल्या तेजे। 2 पीस जाल्याक आतां 2 पीस जाल्या तेजे, मातशे दर्या किनाऱ्याचेर लागतले तेजे 2 पीस जाले आनी ते 2 पीस वेगवेगळे पडले। मेन सांगपाचें म्हळ्यार काय लुचक म्हणून आसता न्ही, लुचक त्या लुचक लागल्या मरता, जावं एक बोट भायल्यान व्हडली बोट वता ते फेना लागता आनी ते फेना पासून तांकां मार बसता, डॅमेज जाता आनी तेजे पासून ते मरोंक शकता अशें आमी आयकता। आनी नॉर्मली आमी आमचे हे सुद्दां जेन्ना आमचो सी आसा, आमी जे बोटीन वता वा शीप वता, जे ऑयल हे ते जे आमी कंटेमिनेशन जे जाता, नॉर्मली आमचें पोल्युशन जे जाता, तेका लागून ते मेन रिजन जे आमी आमचे जे स्पिसीस आसा व्हडले व्हडले नुस्त्याचे जे नुस्तें आसा, म्हळ्यार व्हेल्स ऑर कितें म्हणटा डॉल्फिन्स जे मरपाचें कारण मेन हे, इवन कासव आनी हे तेंचे ना जावपाक सुद्दां हेच रिजन। सांजे उसरां फॉरेस्ट आनी एनिमल हजबंड्रीच्या टिमीन त्या देव माशाक दर्या वेळेरूच पुरून ताजो विलो लायलो। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। वेर्णा कुट्टाळी हायवेर फ्लायओव्हराक शेतां जमीन वता तांकां बरो रेट दितले, तांचे प्रस्न सोडयतले म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान उतर दिलां। लोटली ते वेर्णा मेरेन मिसिंग लेनीचे काम म्हयन्याभरांत सुरू जातले म्हणूनय ताणें सांगलां। शेतकार आनी जमीन गेल्ल्या लोकां बरोबर सुदीनाची पाजेतार कुट्टाळे बुधवारा मिटींग जाली। कुट्टाळचे आमदार अलिनाय मिटींगेक आशिल्ली। फ्लायओव्हरा खातीर जांची जमीन वता तांचे बरोबर मंत्री सुदीनान पाजेतार कुट्टाळे मिटींग घेतली। तांचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत तांचे प्रॉब्लेम सोडोवपाचें आश्वासन दिलें। लॉस जावपाक जायना, तशेंच गव्हर्मेंटान काम जें घेतलां तें मुखार वचपाक जाय आनी कोणाकूच त्रास जावपाक जायना। पयलीं म्हणजे तुमकां सांगपाक हो रस्त्याचें एक्विजिशन आमी करूना। 1970 म्हाका दिसता मॅक्झिमम तेन्ना ल्हान आसतलें हांगा आसा ते जाणटे फुडें लोक बसले कळटे आनी त्या वेळार हे एक्विजिशन जालें बायपासाचें। हांव तुमकां त्रास करपाक येवना किंवा बाय एलिनान ही मिटींग मागले ती तुमकां त्रास करपाक जाय, तुमचे प्रश्न सॉर्ट आवट करपाक आनी जाता तितले चड कॉम्पेन्सेशन तुमकां कितें मेळूंक शकता हें आमी पळयता आनी आमी करतले। आमी एकदां जर सांगलें आमी करता, आमी करतले। आय विल सी दॅट फूल शेताच्या लायनीन तुमकां कंपाउंड घालूंक जाय। आय विल सी आमची जी जागा आसा त्या सायडीच्या जागेक शेतकारांच्या सायडीन गोरवां देंवपाक जाय म्हणून तुमकां ज्या कडेन तुमकां देंवपाक जाय थंय गेट आसतली, बाकी कडेन तुमकां कंपाउंड वॉल आमी घालतले। पूण हेका आमकां टायम दिवपाक जाय। आमचो रस्तो कंप्लीट जाले नंतर तुमचे म्हणजे लायन कंप्लीट जाली की तुमच्या काम चालू जातलें। तिसरी गोष्ट अशी आसा की क्लियरिंग ऑफ फील्ड, ज्या फिल्डान तुमचे रॉड पडल्या, ज्या फिल्डान सॉल्टेड माती पडल्या, हे सगळे काडून तुमकां दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आयचे मिटींगे उपरांत लोकांचो दुबाव खंय पयस जातलो। For coming here today and listening to the problems faced by the farmers mainly and the landowners and giving them the necessary assurances. I think the Honourable Minister touched every issue related to the construction of the Zuari Bridge as far as the route is concerned and the problems linked with the route. The Honourable Minister also gave an assurance to the farmers who have undergone losses due to the construction work that is going on, and I think everybody is going home reassured. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार। आधार रजिस्ट्रेशन आनी सरकारी स्किमींक आधार लिंक करूंक मुजत केंद्रान 31 डिसेंबर मेरेन वाडयल्या। पयली ही मुजत 30 सप्टेंबर मेरेन आशिल्ली।
डेडलाईन वाडयल्या म्हूण सरकारान सुप्रीम कोर्टाक सांगले. व्यक्तीचे बायोमेट्रीक डाटा लिकेजी वेल्यान आधार सक्तीक आव्हान दिवपी केशी आता कोर्ट नोव्हेंबराच्या पयल्या सप्तकात आयकतले. व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे फाटभुंयेर सुप्रीम कोर्ट आधार सक्ती तपासतले. घेऊ एक ब्रेक.